आमचेर देवून ये पवित्रत्म्या देणी घेवून ये पवित्रत्म्या कुर्बेन बोरूंक ये पवित्रत्म्या पवित्र करूंक मोरयेचेर दंदुतांचेर उजारू पातू देवलोय जेजूचेर जोर्दान नदीन परव्यागो वार्तो आयलो तेणी फळां घेवन तुजी आमा पातक्यांचेर देवलो जेजूचेर आमचो भावार्थी करूंकाचेर आयलो हे पवित्रत्म्या आमचेर देवून ये पवित्रत्म्या देणी घेवून ये पवित्रत्म्या कुर्बेन बोरूंक ये पवित्रत्म्या पवित्र करूंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांव बी आमेन. शांती तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भावां भयणीनो, आज पवित्र आत्म्याची परब तशेंच पवित्र सभा जल्माक आयिल्लो दीस आमी समरमता. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो धर्मदूतांचेर आयिल्ले परी आमचेरी देवान येवं दी. आमकां हर एकल्याक नवी रचना करचे सोवे ह्या संवसारांत जेजूची साक्षीदारां करूं म्हूण आमी मागया. तशेंच दिसान दीस वाडोवन येवच्या कोरोना व्हायरसाच्या खरगांतलें आमकां निवारण दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक हे घडीभर आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें सयतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. Krista kabutka
चाळीसा संसारी सर्वेस्परा देवा सगींच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या तो वैभवा पासो आम्ही तुका वाकडता तुम्ही या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करता आमची काकूर तू बापाच्या उजव्यात बसा आमचे मागणे मानून घे इत्यात पवित्रत्म्या संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया देवा आमच्या सर पदवेधरा बापा आयच्या दिसाच्या दाबाजीक संभ्रमावरवीं सर्व देशा आनी लोकांमध्ये विस्तारले तुझ्या परजेक तूं पवित्र करताय युगायुगांक प्रितुमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी शुभमपणी वत जे काम शुभ वर्तमानाच्या परगटणेच्या सुरवेक तुवें अजापांनी घडोवन हाडलें तेंच दयाळपणी आमच्या काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्या उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप फेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसलेले तेदवा एकाच सणे कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मोळबार थावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड जावन तांच्या मदल्या हरेकल्याचेर वचून रावल्यो ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकताले देखून लोक सक्कड थटक जालो ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते सोमेस्त गलिलियागार न्हय तर आमचे मदले हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे मायभाशेन आयकता ते कशें आमी हांगा आसाव पार्थियांतले मेदियांतले एलामांतले मेसापोतेमियांतले जुदेयांतले आनी काप्पादोसियांतले पोंतुसांतले आनी आसियांतले फ्रिजियांतले आनी फांफिलियांतले इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयलेले
जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयलेवारच मेळिल्ले क्षेत्रांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयांत ते सांगतात ते आमी आमचे आमचे मायभाशेन आयकता. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या आत्म्यांक सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. तुझ्या आत्म्या सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. कितली विविध तुजी कृत्या सर्वेस्परा. पृथ्वी सगळ्या तुज्या रचनांनी भरल्या. तुझ्या आत्म्या सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. तूं तुजें तोंड लिपयतना रसना घाबरता. तूं प्राण मात काड ती मरून परत्यान धुळीक वेता. पूण तूं स्वास दिशी जाल्यार ती परत रचून येता. अशें प्रितुमेचे रूप तूं नवें करता. तुझ्या आत्म्या सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. सर्वेस्पराक जावं महिमा सासनाच्या ससना. आपल्या कृत्यांनी जावं ताका म्हजी चिंतना ताका मानवो. वय सर्वेस्परा थंय आसा म्हजो संतोष. तुझ्या आत्म्या सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. तुझ्या आत्म्या सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणे विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. कामाय वेगवेगळ्या तराची आसात पूण सोमेस्तांतय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्यातय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्ताचे आदाय पासत म्हूण दिल्यांत. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्तांतय घडटा. आमी सोमेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतलां आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवनसो दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उजवाडाचे
तू दिव्या काळजाच्या उजवणारा भोवऱ्या कत्म्यातून तुझेऱ्या स्वादी खऱ्या विशेवा विशेव तुला मूर्तेल्या सावळी भोवता सुटेल्या उजवळ करी अडतेल्या ये उजवाडा सगळं बरे आपले परिपूर्ण तुका मागे देण्याचे नामुंशातै नाइल्ले इल्ले वाईटा कोण नासले नासल्या तुझो धीराधा दूधू सकळ मेळले भिजे सकळ सुकले थांबय सकळ भायले बागय सकळ गटशाले शेक सकळ थंड झाले वाडे कोर्ती आड गेले लाभय तुझ्या आवडत्या तुझे भाषे उंटाकेल्या कवी तुझी सादेणी लाभशे गुणाचे को लाभय आमका बरे मो पावय चुका ससाच्या सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय पवित्र देवोन ये भर खालचा तुझ्या बावडत्याची आणि पेटयता तो उसो तुझ्या मुखाचो सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा संजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले काडवळ दाखयले सम्याक देखतस शीस संतोषान भरले परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षातलीं जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते
मोगाळ भावांनो आनी भयण्यांनो, त्या एका हळ्ळेच्या पिरगेचेंत वार्षिक रेतीर आसली. रेतीर एक 8व्या क्लासींत शिकचें आनिताय हजर आसलें. रेतीर सरल्या थोड्या तेंपा उपरांत आनितान रेतीर दिल्ल्या पाद्र्याबाक अशें एक कागद बरयलें. मोगाळ फादर, हें कागद बरोवंक म्हाका व्हरतो संतोश भोगता. आमचो पाप्पा आतां आदले बरी ना. ताणें सोरो पियोनचो मस्त उनो केला. सांजेचे वेळार घरा येता. आमकां गाळी शिराप दिना. आमचे सांगता बसोन तो आतां आमोरी तेर्स करता. तुमी सांगले परी पवित्र आत्म्यान आमच्या पाप्पाक बदलिला. खरेंच आनी तसो बापूय रेतेरेच्या पयलें एका रितीन जियेतालो. नाकबोर सोरो पियेतालो. सांजेचे वेळ करून घरा येतालो. घरांत बायले भुरग्यांक मारन बडयतालो. ताच्या जिणयेंत मागण्यार जराक स्थान नातलें. तोच मनीस, तीच कूड, तोच बापूय, तेंच घराणें, तीच बायल भुरगीं. पूण आतां आनी तसो पाप्पा बदलला. हो मनीस नवो जाला. तो बरो जाला. सोरो पियोनचो उनो केला. घरांत समाधान आसा. सांजेचे वेळार घरा येता. भुरग्यां सांगता मागणेरसार करता. पवित्र आत्मो हें करूंक शकता. पवित्र आत्म्याच्या बळान, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मनीस बरो जाता. मनीस नवो जाता. असलेंच जावन आसलें जिवीत धर्मदूतांचें पवित्र आत्म्याच्या देणे येवच्या पयलें एका तराचें, उपरांत दुसऱ्याच रितीचें. पयलेंचें रक्ता मासाचें, सैमाचें आनी सांगतास स्वार्थाचें तर. दुसरें जिवीत जावन आसलें कुरपेचें, माया मोगाचें आनी दयाळायेचें. एक घडीभर धर्मदूतांचें जिणें आमी पळोवया. पेद्रू जेजूच्या शिसां पैकी एकलो. जेजूक तूं क्रिस्त जिवन देवाचो पूत म्हणून ताणें साक्ष दिल्ली. जेजूक तो मोगाचो. पूण त्याच पेद्रोन जेजूक नेगार केल्लो. सोपूत घालन आपणाचेर शिराप मागोवन ह्या मनशाक आपूण वळखच ना म्हणून ताणें सांगलें. पवित्र आत्मो येवच्या पयलेंचें जिवीत ताचें जावन आसलें. पूण पवित्र आत्मो ताचे थंय आयल्या नंतर पेद्रू आतां कडप जालो. वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण ताणें सोम्याक भास दिली. सोम्या खातीर रात दीस तो वावुरलो. सोम्या खातीर कश्टलो. निमाणें खुर्साचेर तकले सकयल पांय वयर करून
सुमया खातीर आपलो जीव ताणें दिलो. जाकोबू आनी जुवांव जेजून तांकां आपयतस तांणी सुमयाचो पाटलाव केल्लो. बापायक तशेंच आपली 2 झाडां सांडून सुमयाचो पाटलाव करून ते गेल्ले. दीस वेता वेता सुमयाची कीर्त वाडत वेताना हजारांनी लोक जेजूचो पाटलाव करता आसतना तांच्या मतींत अधिकार, स्थानमान, कदेल, कुरव ही चिन्नां येवंक सुरू जालीं. सुमयाच्या त्या राजांत दाव्याक आनी उजव्याक बसका आमानात करूंक ताणें प्रयत्न केलें. आपल्या आवयक सुमया सरसेन धाडून तांणी ती बसका आपणाची करूंक प्रयत्न केलें. पवित्र आत्मो येवच्या पयलेंचें जिवीत तांचें जावन आसलें. पण पवित्र आत्मो आयिल्लोच ह्या सगळ्याची तांकां विसर पडली. ते खालते जाले, ल्हान जाले. सांगातास सुमयाची सुवार्ता परगटूंक ते मुखार सरले. सुमया खातीर आपलो जीव दिवंक पयलें जाकोब आनी उपरांत जुवांव फुडें सरले. धर्मदूतांचो जोमो आमी पळोवन तर सुमयाचो ताणें पाटलाव केल्लो. 3 वर्सां भर सुमया सोवें ते जियेल्ले. सुमयाची शिकोवन तांणी आयकल्ली. सुमयान केल्लें तें महत्कार्यां आपल्या दोळ्यांनी तांणी पळयल्लीं. पूण सुमयाक धर्न पिलाताच्या राजांगणाक व्हरच्या वेळी सिसांनी थंयतावन पळापळ घेतली. जेजू कुर्सार प्राण करता आसतना जुवांव एकलो मात्र थंयसर हजर आसलो. जेजूच्या मरणा उपरांत थोड्या सिसांनी आपल्या घरची वाट धरली. हें सगळें पवित्र आत्मो येवच्या पयलें. पूण पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो तांचेर देवान आयिल्लोच असक्त आसलेले ते सीस आतां सक्तेन भरले आनी क्रिस्ताचे बळादीक साक्षी जाले. जेजूची बरी खबर परगट करीत सबारांच्या मना परिवर्तनाक ते कारण जाले. जेजूचे खरे आनी बरे शिस्ते जाले. जेजू खातीर आपलो जीव दिवंक सयत ते फुडें सरले. हें आसा भावां भयणीनो म्हजें तुमचें हर एकल्याचें जिणें. जो मनीस पयल्यांच्या जिवितांत आसा तो त्याच जिवितांत रावता, तो थंयच उरता. तें जिवीत हांवें सांगलें जावन आसा रक्ता मांसाचें, सैमाचें आनी मातयेचें. आनी ह्या जिवितांतावन भायर सरता राग, मोसोर, हगें, पारीकपण, लढाई, झगडें, पेल्याचो जाळ, बेबदेपण, बोंब्यां पुजा, कामुक्तन इत्यादी इत्यादी. पूण जो मनीस पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जिवंक सुरू करता तो मुखार वेता. तो मनीस नवो जाता. तो मोगान, समाधानान, संतोशान, सोंसणिकायेन, बोळेपणान, बरेपणान, मनसुगायन
आनी दयाळान जिवोंक शकता. ह्या वेळार आमच्याच जिविताचेर आमी एक दिश्ट घालया. हांव आनी तुमी खंयच्या वर्गांत आसाव? पयलेच्यागी वा उपरांतल्या? सत सांगचें तर हांव आनी तुमी आजुनूय पयलेच्या वर्गांतच आसाव. तरी ताचो ताळो आयकना, ताचो प्रभाव आमचेर झळकना, आमची जिणी बदलना तर पवित्र आत्म्याचें बळ वा सकत उणी जाल्या म्हूण आमी सांगयत गी. खरेंच पेंतेकोस्ता दिसा धर्मदूतांचेर उज्याच्या जिबे रुपार देंवल्ले बरी तो आज आमचेर देंवचो ना. पूण ताचो ताळो आमच्या अंतस्करणांत तो उलोवन आसा. ताच्या स्वताचो तो उजो आमच्या काळजांनी तो पेटोवनूच आसा. आयचें दुसरें वाचप आमी आयकलें आनी थंयसर पवित्र आत्म्याची प्रमुख 2 लक्षणां आमचे मुखार दवरल्यांत. पयलें जावन आसा पवित्र आत्म्यान आमकां दिवची ती देणी. हर एकल्याक आमकां पवित्र आत्म्यान विविध देण्यांनी नेटयल्यांत. जावं आवय वा बापूय, लायक वा याजक, दुबळो वा ग्रेस्त, शिकपी वा अशिकपी, हर एकल्याक पवित्र आत्म्यान आपल्या देण्यांनी भरल्यांत. आनी देणी न्हय आमच्या स्वार्था खातीर, न्हय आमच्या स्वंत फायद्या खातीर, बगार पेल्याच्या आदावा खातीर आनी सांगतास क्रिस्ताची मिस्तीक कूड जावन आसची ती स्थळीय पवित्र सभा बांदून हाडच्याक. तर आमकां लाभलेल्या त्या देण्या खातीर धन्या देवाक अर्गां आमी दिता आसतना ती देणी आमी स्थळीय पवित्र सभा बांदून हाडच्याक वापरया. दुसरें जावन आसा पवित्र आत्मा वरवीं आमचे थंय एकवट घडटा. सुरविले क्रिस्तांव एक कूड, एक कुटुंब, एक समुदाय कशें एकवटान आनी मोगान जियेतालीं. पवित्र आत्म्यान तांकां एकवटायलें. तोच पवित्र आत्मो आमकांय एक कूड जावन एकवटायता. आमकांय एक समुदाय कशें, एक घराणें कशें आमकां तो एकवटायता. तर मोगाळ भावां भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू थंय आमी एकवटता आसतना ताचो स्पिरीट आमचे थंय भरपूर मापान देवान येवं दी म्हूण आमी मागया. ह्या द्वारी आमी हर एकलो नवी रचना जावया. आमकां लाभलेली ती देणी पेल्याच्या बरेपणा खातीर आमी घळसिया. सांगतास एकवटांच्या त्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमी एकवटीत पवित्र सभा बांदून हाडया आनी क्रिस्ताचे खरे आनी बरे पाटलावदार जावन त्याच पुनर्जिवंत क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी साक्ष जावया. आमेन. सत्मंता देवाक, सर्वपुतवेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो, अंकुआर मरियेतावन जल्मलो,
पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंयच्यान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो, जेजूक संवसारीं धाडलेलो बाप, जेजून आराम केल्ले मिसांव मुखारून व्हरच्याक पवित्र आत्म्याक धाडटा. त्याच बापा समोर आमची प्रार्थना आमी आतां उसारुया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या हर एका संद्यांक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या बळान थीर कर. आमच्या गवळ्यांनी तशेंच सर्व लायकांनी सांगाता मेळून तुझे मिसांव जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो स्वार्थ सांडून देशाच्या अभिवृद्धेक हाताक हात मेळून वावर दिवंक आमकां प्रेरण दी. शिकप, समाज सेवा, भलायकी आनी हेर शेतांत बरी अभिवृद्धी आमकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजेंत माया मोग आनी एकवट आसा कर. सॅक्रिफीस आनी त्याग करच्या मुखांत्र आमचे कुटुंब बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांचेर तुझे आशिर्वाद घाल. तांची पिडा बेगीनच गूण कर. तांची जतन घेतिल्ल्या सर्व तांच्या मोगाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर. तांणी तुका आनी सोमेस्त मनशांक मान दिवन चलाशें कर. अशें वायट संगतीचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी आमच्या शेजारा मदें साक्ष जावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, आमचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. आमकां हर एकल्याक नवी रचना कर. जेजूचे खरे आनी बरे पाटलावदार जावन दिसपट्ट्या जिवितांत ताका साक्ष जायसें कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेश्वरा देवा सृष्टी रचणारा तुका मी दिनवासा. मुलार कोणाक दिलो उडो गोवासो तुका मी भेटता. तुमेचे देणे मोक्षा वावरा देणे तुका समर्पिता. जिविताचो मोडो आमकां लाभयलो तुजे लागीं मागता. सर्वेश्वरा देवा सृष्टी रचणारा तुका मी दिनवासता. मुलार कोणाक दिलो वानहोदा खासो तुका मी भेटता. अकवारीचे देणे मोक्षा वावरा देणे तुका समर्पिता. स्वादिक नीतीवर आमकां लाभयलो
ससना देवाचे जय ससनाच्या ससना देवाचे जय ससनाच्या ससना देवाचे जय ससनाच्या ससना देवाचे जय मुच्या भावां भयणीनो मुचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आर्याके पवित्र सभेच्या धवाक सर्वस्पोर मानून घेऊ. मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या बसवणे प्रमाणे ताणें शिकयले सगळे सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या बलिदानाचो गुट आमी दिसान दीस अदीक वळखोन आनी तातूंत पावते परी वांटो घेवंक पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटोन तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयलीं तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो गोठ संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परसांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच भावार्थ उसारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रचून तुवें हाडलो. ते परी तुजी पवित्र सभा जल्माक आयली देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदाळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र पवित्र असल्या दिनवाशी काळसान बोधयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय
आख्या प्रितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत नाम फावो मुजे पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासत. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वाकाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वास्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक हें आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज पवित्र आत्मो उज्या जिब्यांच्या रुपान धर्मदूतांक दिश्टी पडलो. त्या भोव पवित्र 50व्या दिसाचे परब संभ्रमता आनी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सौम्या आनी देवाचे सदांच अंकार मरी मायेच्या भक्तीक आमी वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोब, जुआंव, तोमास, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमांव आनी थादेव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्सिस्त, कार्नेल, सिप्रियास, लोरेस, क्रिसिगॉस, जुआंव आनी पावल, कोस आनी दामियांव, ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंताक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मनयऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. ससनाच्या केस्तींतलें आमकां निवार आनी तुवें विसून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमयां जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदरा बापाक दोळे उबारून दिन वसलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगोट परगटूया.
बापा, आमी तुझे मनियारी आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो सर्गार चडण्याचो भुक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवान देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली व जिविताचो उंडो आनी सुडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवान साकरा आबेलाची देणी भावार्थाच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीसेदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सर पदवेदरा बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरो म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरें. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकळूत कर. बावर्तांची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विसोपांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड आनी सूख शांती मेळो. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आनी आमकां आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकळतेचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका, पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव स्तेफान, मातियास, बार्नाबास, इसाक, अलेक्झांद्र, मार्सेलीन, पेद्रो, फेलिसिता, परपेत, आगाता, लुसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनास्तासिया ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. ताचे उद्देशी तो सर्वेस्परा सर बऱ्यो वस्तू रोसोंक जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थने आतां भक्तीपणी आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकूळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल
तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निसायकी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुका अर्घा दिता उपकार तुजो वावुरता. धन्या तुका नावाडटा काळजा मोनान दिन वाजता. शेतांतल्या फुलां प्रास मोनजाती झुकण्या प्रास पोरत्या मोखान पोसला. सोम्या सोबीत प्रकृती प्रास पंतळी तारा प्रास सोबायेन म्हाका नेठयला. मोखान म्हाका रसलाय धयेन म्हाका पोसला. पेण्यान तुज्या बरला. सोम्या खाकोटी मोक्षिला थिनान पाणी हाडलाय. मिरसांवान म्हाका आज धाडला. सोम्या अर्घा दिता उपकार तुजो वावुरता. धन्या तुका नावाडता काळजा मोनान दिन वाजता. प्रार्थुया. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा, तुज्या पवित्र सभेक सर्गींच्या देण्यांनी तूं भरताय, तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतल्या आत्मीक पोशणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपल्या अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचेर रासलो आनी सुडवणेचो पळ आमच्या जिणयेंत वाडोवं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. देव बाप उजवाडाचो दातार, आयच्या दिसांत आनी जेजूच्या शिसांची मोना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली.
तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भरूं. आमेन. सिसांचेर जिबे रुपार दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सर वायट बसमन उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. एकच भावार्थ उसारून परगटूं वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो आनी त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी जे बापाक तुमी आतां भरवशान अत्रेकतात ताका रूपरूप भोगोंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदा आसो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुकार. प्रसाचे शीस करा मोखासो संदेश प्रसार करा. कालत्या काळचा दुर्बळची ये शुभवार्ते साक्षी जाया. धाडता तुमकां शेतां मोच्या वावरा तुमी थया रावा. सर्गावर शेळया मोच्या मोगा तुमी भावया. मोचा साक्षी शीस करा मोगाचो संदेश प्रसार करा. खालत्या काळचा दुर्बळ जिणे शुभवार्ते साक्षी जाया. मोगाळ पुत्राचो भेद आंकवार मोहीम आशीर्वादी भगवंत सजे कुरवे प्योर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.